Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मंत्र्यान शेतकी खात्याचे टिमीक घेऊन फातर्फ्या हायब्रीड माडाचे फार्म पळयले. या डीजे फार्म्स प्रायव्हेट सेक्टरांतलो एक फार्म आसा थंय ब्रिडींग करता, हायब्रीड ब्रिडींग करता. ही जी जाता ती मोडवी जातात. आमच्या गोंयांत हार्वेस्टिंगाक प्रॉब्लेम जाता, लोकांक माडार चडपा प्रॉब्लेम जाता, पूण हाजितल्यान जी जात उत्पन्न जातली ती मोडवी आसतली. आनी उत्पन्न आमच्या गांवठी माडाक बनावलीच्या माडाक 50, 60, 70 मेळटा, पूण हाका जर बरी काळजी घेतली जाल्यार एका माडाक 250 नाल्ल सुद्दां उत्पन्न मेळपाक शकता. ही जी सिडलिंग्स आहा, हायब्रीड सिडलिंग्स आहा, ताजेर 150 रुपया सरकाराची सबसिडी आसा. आनीक मागीर ते कल्टिवेशन करपाक, हायब्रीड सिडलिंगाचें कल्टिवेशन करपाक, नेम कोणपाक, मेंटेनन्स करपाक आनी 50,000 रुपया पर हेक्टराक गव्हर्मेंट असिस्टंट दिता हायब्रीड कल्टिवेशन करपाक. आनी त्यांनी खूब मेहनत घेवन हे तयार केल्ले आसा. अशेंच तेणी आनी गोंय दुसरे कडेन करचें आनी गोंयांक आमकां दिसता आनी आमच्या गोंयकारांनी जे राष्ट्र कंपनी गोंयची कोण आसा तेणी हे शिकचें. मंत्री आणि शेतकी अधिकारी मडगांवां केव्हीएम फार्मातूय भोंवडी करून आयले. आंबे आनी माड हे रोवपाक लागून सबसिडी वाडोवपाची, म्हणजे तांकां खड्डो मारपाक पयशे किंवा ते झाड रोवपाक पयशे अशें दिवपाची आमी स्कीम करपाक सोदता. काणकोणा बांदकाम चालू आशिल्ल्या झोनल ऑफिसाच्या कामाचो रिव्ह्यू घेतलो. त्यामुळे एक पूर्ण शेतकऱ्यांचा विचार करून जे आसा एक कोल्ड स्टोरेज द्यायची किंवा शेतकऱ्यांसंदर्भातला एक सेमिनार हॉल ती एरिया ही जवळजवळ 7,000 स्क्वेअर मीटर असल्यामुळे आसा की ताजी नर्सरी किंवा बाकी सगळे जे आसा ती एकाच जाग्याचेर ताजे सगळे सोयी ज्यो शेतकऱ्यांक जाय तशें मेळचे असो तरेचो कन्सेप्ट. म्हणून हांवें तसो एक पूर्ण विचार करून संबंद शेतकऱ्यांचो विचार करून हो प्रपोजल हांवें दिल्ले आनी आज ते प्रत्यक्षांत ताजें टेंडर जालें सर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.